नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरकार दिता बेकायदेशीर खणीच्या कामाक तेंको. उत्तर गोंय मायनिंग पिडेस्त संघटनेचो आरोप. मुखेल बंदर प्राधिकरण विधेयक 2021 च्या खाला आशिल्लो मुरगांव बंदर घेवचो फाटी. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम संघटनेन केली मागणी. कोलवाळ पुलाच्या बांदकामा खातीर वापराक दवरिल्ले सामान चोरून धांव मारपी सान पिरायेच्या भुरग्यां सयत तिगा दुबावितांक कोलवाळ पुलिसांनी घेतले ताब्यात. बांगडो जालो सवाय जाल्यार इसवण 1000 रुपया किल. हेर नुस्त्यांचे मोल मात स्थिर. गोंयकार करूंक लागले चवथीची तयारी. दिवचल मालात गणपतीच्यो मुर्त्यो घेवंक लागल्यो आकार. आनी गोंयान पावस धरतलो आनीक नेट. शेनवारच्यान फुडले 5 दीस गोंयान उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय. पणजी वेधशाळेची शिटकावणी. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. मिनाची खण सुरवात करपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान सरकार बेकायदेशीर खणीच्या कामाक तेंको दिता असो आरोप उत्तर गोंय मायनिंग पिडेस्त संघटनेन केला. खण बंद जाल्या उपरांत बेरोजगार जाल्ल्या ट्रक धनियांक आनी कामगारांक पॅकेज दिवप गरजेची आशिल्ली. पूण सरकारान कसली साधन सुविधा दिवंक ना. तशेंच मायनिंग खातीर खुबश्या शेतकारांच्यो जमनी गेल्यात. ताका लागून सरकारान भरपाय दिवपाची गरज आशिल्ली. पूण पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप उत्तर गोंय मायनिंग पिडेस्त संघटनेच्या हनुमंत परबान केलो. इल्लीगल मायनिंग जाली. हीच जी मायन जे माल व्हरताले ते आज कोर्टान ते इल्लीगल म्हणून थरयल्ले स्टे दिल्ली आसा. ह्या गोष्टीक डायरेक्टर ऑफ मायन्स हो जबाबदार आसा. तूं एलाव करता जी मायन थंय नाच, जंय मालूच काडूंक ना, थंय पिटूच ना जाल्यार थंय 3 लाख ओर कसो आयले. 3 लाख ओर खंयचो आयलो म्हणजे जो इल्लीगल मायनिंग जो म्हणटाले हो सारके क्लियर कट जाता. इट इज सपोर्टेड बाय गव्हर्मेंट ऑफिसर. डिमांड कितें आमचो डिमांड आता तेच आसा. ही इन्क्वायरी करची जी ऑनरेबल हायकोर्टा समोर आसा तेंच्यांनी सांगला SIT और CBI आमी मागणी करता की हेजेर स्पेशल ऑफिसर घालचे. आज दुःख दिसता की 2012 त्या सरकारान SIT गठीत केल्ली, खंयच इन्व्हेस्टिगेशन जायना आनी ते ऑफिसर फक्त त्यो फायल घेवन बसलेले आसा. ती जर इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्ली आयज उघड जाता आसलें. आयज 10 वर्सां जाली हें कांयच ना. आनी सरकारा कडेन आमकां प्रश्न आसा कित्याक म्हजे 2-3 ट्रक आसा. आमी ह्या हितूर आसा. आतां ह्यो काणयो सांगता आयज दिता डेट, फाल्यां डेट दिता. तुमी केन्ना मायनिंग स्टार्ट जातली ही एक गोंयकारांक सरकारान डेट दिवची खरेंच. कारण हे लोक त्रासान आसा सगळे मायनिंग बेल्ट आनी लोक कर्जबाजारी आसा. आतां ते भुरगे बेकार जाल्ले आसा. सो सगळ्यांच्या खातीर कितें तुमी करतले. आयज तेंच्यांनी मदींच पॅकेज स्टार्ट केल्ली. हेंच्यांनी केंद्रा कडल्यान आमची रॉयल्टी जर केंद्राक वयता. गोवा सरकार फेल्युअर जाल्ले आसा. तेंच्यांनी रिलीफ कांयच दिवंक ना. ट्रक ओनराक ना, ते आमच्या कामगारांक ना. तांकां तुमी कितें. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम ह्या संघटनेन कर्नाटकांतल्या टोका, कसरकोडा हांगा 5वी मच्छीमारी संघर्ष यात्रा केली. उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यात सलहान बंदर आसा. थंयच्यान 120 किलोमीटर अंतराचेर दर्यादेग आसा जी पुरायपणान उल्लंघन करून दर्यादेग नश्ट केल्या. ताका लागून नुस्तेमारी समाज स्थलांतरीत जाला अशें ओलांसियो सिमोयश हांणी सांगले. तसोच प्रकार गोंयच्या मुरगांव बंदराचेर जातलो ते खातीर मुखेल बंदर प्राधिकरण विधेयक 2021 च्या खाला तो बंदर फाटी घेवचो अशी मागणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या संघटनेन केला. टोंका कासरगोड कर्नाटका आसा आनी आमचो 5वो मच्छीमार संघर्ष यात्रा ह्या टोंका गांवांत आमी केलेलो आसा. आयज ह्या गांवांत येयलो जाल्यार ह्या एकूच डिस्ट्रिक्टान 25 मायनर पोर्ट येता. आयज आमी पळयल्यार हिंगा CRZ एरियान
काबार करून रस्तो इलिगल बांदता पोटाक लागून. सो हे जे पळय सागरमाला प्रोग्राम येता हो आख्खो कोस्ट लायन कर्नाटकाचो काबार करपाक सोदता. सो अशेंच आयज गोंयानूय सरकार प्रपोज करता आनी हिंगाचे लोकांक आयज ऑलरेडी त्रास जालेले आसा. हे डिस्प्लेस जाता, हांकां दर्यान वचपाक रायड दिना, पोर्ट ऑथॉरिटी येता तांकां ब्लॉक करता, तांकां त्रास करता. सो हेंय गोंयान जावपाचें आसा. सो आमी आमचे गोंयचे सरकाराक विनंती करता की जे MPA पळय केलेलो आसा तो ताबडतोब फाटीं घेवपाक जाय. कित्याक हो MPA हो आनी एक स्टेट जातलो गोंयानूच आनी गोंयचे सरकाराक कांय रायट आसचो ना ह्या MPAन. सो ताबडतोब जो पोर्ट जो प्रायवेट करपाचो पळय केलेलो आसा दानी जिंदालाक दिवपाक हो फाटीं घेवपाक जाय. हे आमचे गोंयचे सरकाराक हांव विनंती करता. कोलवाळ पुलाच्या बांदकामा खातीर वापरपी सामान चोरून धांव मारपी सानपिरायेच्या भुरग्यां सयत 3 दुबावेतांक कोलवाळ पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. तातूंतल्यान 2 अटक केली जाल्यार सानपिरायेच्या भुरग्याक मिर्शेच्या सुदार घरांत धाडून दिला. दुबावितांक कडल्यान 75,000चे चोरिल्ले सामान जप्त केले. अटक केल्ल्या मदीं अर्जुन हिरालाल पवार हो 20 वर्सांचो तरणाटो साई कॉलनी थिवी ह्या वाठारांत रावता आनी विशाल अनिल प्रसाद हो 20 वर्सांचो तरणाटो गावसवाडो म्हापशा रावता. जाल्यार मिर्शे सुदार घरांत धाडिल्ल्या सानपिरायेचो दुबावीत हो शेटयेवाडो धुळेर हांगसरलो आसा. एक जून सावन नुस्तेमारी बंद आसा. पावसात नुस्तें कमी मेळिल्ल्यान नुस्त्याच्या दरांत बरीच वाड जाल्या. बांगड्याचे दर 200 ते 220 रुपया किलो आसा. जाल्यार इसवण आनी मोठ्या सुंगटांचे दर वाडला. मोठी सुंगटां 700 ते 800 रुपया वांटो जाल्यार इसवण 1000 रुपया किलो विकतात. पापलेट 700 ते 800 रुपया किलो, चणक 600 रुपया किलो, तामसो 650 रुपया किलो, वेल्ल्यो 260 रुपया किलो, सुंगटां 350 ते 400 रुपया किलो, सवनाळे 400 रुपया किलो, लेपो 300 रुपया किलो जाल्यार ताल्ले 260 रुपया किलो विकतात. गोंयकारांक नुस्त्या बगर शीत ताळ्या सकयल वचना. कोलदर्यांत नुस्तेमारी बंद आशिल्ल्यान मेळत त्या नुस्त्याची दर वाडल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत मानशेचें नुस्तें लोक उडी मारून घेतात. ह्या नुस्त्याची लेगीत दर बरीच वाडिल्ली आसा. ह्या वाडिल्ल्या नुस्त्यांच्या दरांक लागून गोंयकारांची बोल्सां खाली जावपाच्या वाटेर आसात. हिंदूंचो उमेदीचो आनी व्हड सण म्हळ्यार चवथ. अंदू ऑगस्ट म्हयन्याचे 31 तारखेक चवथ जातली. चवथीक सुमार 2.25 म्हयने उरिल्ल्यान सध्या मुर्तीकारांनी गणपती करपाच्या कामा कडेन लक्ष घातला. दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या चित्रशाळांनी गणपतीच्या मुर्त्यांक आकार दिवपाक लागल्यात. फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो आक्रमण वाडलेलें. ताका लागून वेवसायाचेर हावळ आयल्या अशें तळाव्या मुर्तेकारांचें म्हणणें. दिवचल म्हालांत 100 परस चड चित्रशाळा आसात. चिकण माती हाडून भोवतेक सगळ्या मुर्तीकारांचे हात गणपती करपाक लागल्यात. चिकण माती चित्रशाळांनी हाडटा म्हणसर येवपी खर्च आनी रंगाचे वाडिल्ले मोल हाका लागून गणपतीच्या मुर्त्याचे मोल कांय प्रमाणांत म्हारग जावपाची शक्यताय आसा. चिकण माती जे म्हटल्यार आतां कितें जाता, चिकण माती म्हणजे आतां पयलींच्या पेक्षा चिकण माती खूब म्हारग जाल्ली आहा आनी त्या प्रमाणे म्हारग जाली म्हणटा पयलीं मेळटाली 8-10 हजारांक माती मेळटा ट्रीप मेळटाली. आतां ती आतां 25-30 हजाराची ट्रीप पावल्या. आनी सहजूच ती मातीचेर पडल्या उपरांत रेटू फरक पडटा हेजी कडल्यान. मातीची रेट वाडल्या उपरांत मागीर लोकांक कितें जाता ते प्लास्टरचे गणपती आहा पळय ते सवाय दिश्टी पडटा आनी पळोवपाकूय बरें दिसता. मागीर ते लोक चडशे मागीर तोडून वयता ते खातीर. शेनवारच्यान फुडले 5 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शिडकावणी पणजी वेधशाळेन दिल्या. अस्तंत दर्यादेग उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्या खातीर पावसाचो नेट वाडटलो अशें वेधशाळेच्या अहवालांत म्हटलां.
या काळात नुस्तेमारांनी नुस्तेमारी करपाक दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. फाटल्या 2 दिसांक पावस शिरशिट्टालो, मात आतां ताचो वेग वाडटलो. पणजे आझाद मैदानाचेर फाटले कितलेशेच दीस आंदोलन करताल्या 7 आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक शुक्रारा पुलिसांनी अटक केली. कसले सुचोवणे वा कसल्याच कारणां बगर पुलिसांनी अटक केल्ल्याचे एका कर्मचाऱ्यान सांगले. जाल्यार फाल्यां आझाद मैदानाचेर जातल्या 18 जूनाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री हाजीर रावतलो तेन्ना ताका ह्या कर्मचाऱ्यांक तोंड दिवंक जावचें ना. देखून घडये मुख्यमंत्र्यानूच पुलिसांक सांगून तांकां थंयच्यान काडून पुलीस स्टेशनांत व्हरपाचे आदेश दिले आसतले अशें आदवोगाद हृदयनाथ शिरोडकारान म्हटलें. सो आमरण उपोषण त्यांचे चालू असताना आज पोलिसांनी त्यांना पोलीस स्टेशनार हाडला. देर वॉज नो नोटीस, देर वॉज नो इंटिमेशन. येऊन फक्त एकदा रिक्वेस्ट केली की तुम्ही हांगची उठा, कित्याक आमी बसूंक शकना ती हांगा. हे कोणेच केन्ना काय सांगले ना. आणि आज तांकां थंय हाडून आतां भितर बसयला. आतां भितर आमी वचून आयले, पण तांकां खंयचे चार्जीस लायला तांकां कित्याक खबर ना, आमकांय खबर ना, तांकांय खबर ना. बट अशें आमकां आयकूंक येला की फाल्यां क्रांती मैदानाचेर जे क्रांती दिनाचो कार्यक्रम आझाद मैदानाचेर आसा. मुख्यमंत्री येतलो थंय. कदाचित मुख्यमंत्र्याक तांकां फेस करपाक जायना, कारण जी फटिंगपणां मुख्यमंत्र्यान केला पळय सगळे हितून. कित्याक फटिंगपणां म्हणटा तर जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन पयलीं आफ्टर एज्युटेशन 30 डिसेंबराक आमचे मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक 3 मागण्यो मान्य केल्ल्यो. आनी मागण्यो मान्य करतकीर तेणें लास्ट आमकां एश्युरन्स दिल्लें की खंयच्याच वर्कराक खंयचीच एक्शन घेतलें ना म्हणून आमी. पण हे सरकाराचे एश्युरन्स फेल जाले. ही सरकारान फटिंगपणां केली. तांच्यांनी कलेक्टरान आमकां ऑर्डर घेवन आयिल्ली ती. तिणी आमकां सांगलेलें एक तर तुमी थंयच्यान उठान दुसरे कडेन वचा, नाजाल्यार तुमकां भितर व्हरता म्हणून. सो आमी वचूना. सो तेंच्यांनी आमकां हांगासर आतां हें भितर हाडल्या आनी आतां खंय कलेक्टरा कडेन व्हरून केस प्रोड्यूस करतले. पण आमी डिसिजन घेतला आमी तरी घरा वचची ना. सपोज जर आमकां घरा बी व्हरपाचो जर ट्राय करता जाल्यार आमी वचची ना. आमी आसा तशी थंय जर आमकां बसपाक जाय जाल्यार आमी वचून डायरेक्ट रावन परत बसतली. कोरगांवचो मनीश गवंडी हो 10 ते 12 वर्सां सावन चित्रां काडटा. व्हड व्हड नेत्यांची चित्रां ताणें काडल्यात. 7वेक आसतनाच्यान ताणें वेगवेगळीं चित्रां काडपाक सुरवात केली. ताका हें मार्गदर्शन शिक्षका कडल्यान मेळ्ळां अशें मनीशान सांगलें. तशेंच सौभर जोशी हांची चित्रकला पळोवन तो शिकलो अशें ताचें म्हणणें. ताच्या ह्या चित्रकलेक घराब्यांचोय तेंको आसा आनी ह्यान फुडें ही कला कायम दवरपाची ताची उमेद आसा अशें ताचे घराब्याचें म्हणणें. मनीश गवंडीचे लोक आतां तुस्त करपाक लागल्यात. माझी आवड 4थीत असतानासून माझ्याकडे ही कला येयली. माझो एक 4थीत सर आसलो. तो तेचे पळोवन मागीर म्हाका आनीक मार्गदर्शन मेळ्ळें. यूट्यूबार पळोवन शिकलें. डॅडीन म्हाका सगळे जायते हाडून दिले, म्हणजे पेन्सील आनी कलर बीन हाडून दिले. आनी मम्मी सद्दिना म्हाका सपोर्ट करता. रॉंग जालें म्हणटा ती सारको जातलो म्हणून. ती चित्र काडले कनी व्हेरी गुड बीन म्हणत आसता. ग्रामीण वाठारांतल्या लोकांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत म्हळ्यार गोमेको वचपाक खूब आडखळी येतात.
ताका लागून ल्हान ल्हान ऑपरेशनां गांवगिऱ्या वाठारांनी सुरू करपाचे सरकारान यत्न सुरू केल्यात. हाचो पयलो प्रयोगीक तत्वाचेर प्रयोग वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत 22 जूना सावन जातलो. ऑपरेशन विभागाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी एक खाशेली कार्यावळीक जातले. दर बुधवारा गोमेकोच्या वेगवेगळ्या विभागाचे दोतोर वाळपय येवन दिसभर दुयेंतींची तपासणी करतले आनी गरज पडल्यार ऑपरेशन करतले. वाळपय सामाजीक हॉस्पिटलांत खास ऑपरेशन विभाग तयार केला. दुयेंतींक समाधानकारक आनी बरे उपचार सुविधा दिवचे खातीर ह्या प्रयोगांत सेगीत सुदारणा करतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. त्यो तरेचे सोयी सुविधा जर तुमकां हांगा गावल्यो गरज पडल्यार मागीर फुडें वचपाचें. पूण त्याच बरोबर म्हाका तरी दिसता की आयज आमी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आसूं तरेतरेचे आमी प्रोग्राम्स आमी हातीन घेतल्या. ह्यो सगळ्या गोश्टी लोकांचे आनी समाजा खातीर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केला. तिका हांवें ऑलरेडी सांगला की डॉक्टर गीता की आमी CSRचे अंडर आमी सगळे आमचे वाळपयच्या परिसरांत, पेडणेच्या परिसरांत आनी काणकोणच्या परिसरांत आमी सेमी ऑटो एनालायझर आमकां सगळ्या सेंटरान उपलब्ध करून आमकां दिवंक जाय. आनी ते ANMक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवन म्हणजे आमचे रक्त तपासपाची सोय, साखर आनी इतर कांय गोश्टी टेस्टिंग म्हणजे तो मनीस गांवचो मनीस काय खेडेगांवचो मनीस ताका ल्हान ल्हान गोश्टी खातीर तो PHC कडेन येवपाची गरज ना. त्या तरेन आमकां विचार करून पावलां घेवपाची गरज आसा. सब हेल्थ सेंटर आसूं आनी तरेतरेचे आमचे R&D आसूं हे सगळ्या गोश्टी आमकां योग्य तरेन तेजो वापर समाजा खातीर आनी ल्हान लोकां खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. फुडल्या 5 वर्सांत काजीचे उत्पन्न वाडोवपाचो यत्न करतले अशें गोंय रान महामंडळाची अध्यक्ष दिव्या राणेन सांगले. प्रसार माध्यमांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप दितना ती उलयताली. गोंयान लोक व्हडा प्रमाणांत काजीची पिकावळ करतात, मात जाय तशें उत्पन्न मेळना. फाटल्या कांय वर्सां सावन हाचेर दुर्लक्ष जाल्लें दिश्टी पडटा. काजींच्या पिकावळ पद्दतींत बदल करपाचो यत्न आमी करतात, जाका लागून काजीची उत्पन्नां वाडटलीं. We have a lot of things in the pipeline, so we are aiming at, because mostly what is under our corporation is the cashew plantations. So the thing is that the yield is not as per as what it should be, the cashew yield. So over the years it's been totally neglected. So I'm trying to change that now, and the main thing is we have to improve the yield of cashew. Because if you see Goa compared to other states, we are number 4 or 5 in cashew yield, which is quite surprising. People will say, because Goa is known for cashew, cashew penny and all that. So people think that cashew means we'll be number 1, but we are not. So I will see that in the next 5 years the yield of cashew definitely improves, and we go up. As a forest corporation, we have 9,000 acres of land which is under cashew plantation. So if we improve those areas and improve the yield, I think we'll have amazing yield and लोकांनी कितली टिका केली जाल्यार आमी सकारात्मक आसपाक जाय. आमी वायट उतरां उलोवपाक जायना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. बिरेस्तारा कवळे ग्रामपंचायतीचे कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार थळावो पंच आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. बरें काम करता तो मनीस समाजात आसपाक जाय, समाजाक हातभार लावपाक ताणें मुखार सरपाक जाय. एकातलें काम खंय ना खंय कमी जाता. कोविडा वेळार काम कमी जालें, पूण कोविडा वेळार दुसरे तरेचें काम आमच्या हातांतल्यान जालें. हेंय आमी विसरूंक शकपाक जायना. आनी त्या खातीरूच कितलोय जरी आमचेर टिका जाली, आमी सकारात्मक आसपाक जाय. आमी गाळी मारनय. जशें तुवें मागलें, देवान तांकां बरे आशिर्वाद दिवचे, खरेंच बरे आशिर्वाद दिवचे. तांच्या मनात बरे विचार घालचे, कारण शेवट आमकां बरें काम जाय. 1.5 वर्सां भितर मांद्र्या वाठारांतलो विजेचो प्रश्न बेगोबेग सोडयतलो अशें आमदार जीत आरोलकारान सांगलें. बिरेस्तारा पारशा वाठारांत पंचायतीची बसका घेतली त्या वेळार तो उलयतालो.
वेंचणुके वेळार खाजगी सामाजीक आनी सरकारी कामांची आस्वासनां दिल्ली ती बेगोबेग पुराय करपाचो यत्न करतलो तशेंच मांद्र्या वाठारांत उदकाचो व्हड प्रश्न आसा तो लेगीत बेगोबेग सुटावो करतलो अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार सरपंच तशेंच पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. लागलो की जी कामां जी बजेटा पयलीं जावपाक जाय आसल्या ती म्हाका मातशी बेगीन करपाक गरज जाली म्हणून हेच्या फाटल्यान लागलो जेणे करून आमी आयज हांगासर मांद्रे मतदारसंघात जो पावर सबस्टेशन हाडलो जो बजेटान नव्हतो सीएमाक जेन्ना रिक्वेस्ट केलो तेन्ना तुमी बजेटान तो इन्क्लूड केलो आनी आयज पावर सबस्टेशनाचें कामूय सुरवात जालां आनी फुडल्या येणाऱ्या 1.5 वर्सान तो प्रोजेक्टूय कंप्लीट जातलो. जे आमकां लायटीचो इश्यू आहा पावर सप्लाय सारकी वीक आहा लायट वयता परत ती आतां 1.5 वर्सां उपरांत तो विशय उरचो ना कित्याक ऑलरेडी सबस्टेशन येयले म्हणजे तुमकां 24 वरां लायटीचो प्रॉब्लम आसचो ना आनी एक सक्सेसफुली जे आमी उतर केले ते आमी फुलफील केल्ले आहा. दुसरो विशय उदकाचो प्रत्येक गांवांनी प्रश्न आहा. एका गांवांत आडार सुद्दां घेयना ताका आमी आमच्या लेवलीचेर आमी टँकर्स दवरलेले आहा. टँकर्स प्रत्येक गांवांनी वाड्यानी टँकर्स दवरतात. आमचो ऑफिसाचो नंबर सगळ्यांक दिल्लो जेका उदीक ज्या वाड्याक उदीक ना ते म्हाज्या ऑफिसान फोन करून टँकर्सूय अवेलेबल आमी करतात. पूण ह्यो उदकाचो विशय आहा तो सारको गंभीर आहा. शिगमो उत्सव ह्यो पारश्या गांवांत ह्या फावट सेलेब्रेट करतलो आनी कंटिन्युअसली फुडलीं 5 वर्सां शिगमो उत्सव ह्यो पारशे गांवचो आनी ह्या वर्साच्यान सुरवात जाता. पेडणे नानेर वाड्यार सोमनाथ देवळा कडेन आंब्याचें झाड पडून 3 लायटीचे खांबे पडले. हे खांबे रस्त्या कुशीक पडिल्ल्यान कांय बांदकामाचें लुकसाण जालां. हे खांबे खूब वर्सां पयलींचे आशिल्ले हें दिसून येता. एका झाडान 3 लायटीच्या खांब्याक आडवे उडयले. राज्य सरकारान मनोहर पर्रीकार हांच्या हस्तुकी बुन्यादी फातर बसयल्लो प्रकल्प पुराय करचे खातीर फुडाकार घेवचो अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेस अल्पसंख्या विभागाचे अध्यक्ष नजीर खान हांणी केला. तशेंच मुरगांव पालिकेन भांगरा महोत्सव ही प्रकल्पा कडेन केन्नाच गंभीरतायेन पळोवंक ना. हे खातीर हो प्रकल्प 10 वर्सां जाली तरी उबो जायना अशी खंत खान हांणी उक्तायली. ह्या वेळार अल्पसंख्याक विभागाचे अल्बिनो आरावजो साजिद खान आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. एक सायडीक तेंच्यांनी स्क्रॅप यार्ड केला आनी एक सायडीक तेंच्यांनी डम यार्ड केला. सो हांव म्हणटा ते दीस इज अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट आनी ड्रीम ऑफ मनोहर पारेकराचो. हो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आसलो आमचो एक CM मनोहर पारेकराचो आनी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आसलो. आयज जो प्रोजेक्ट जावन आसा डंप यार्ड स्क्रॅप यार्ड आनी धाकटी एक तेंच्यांनी ऑफिस घातला. थिंगा CEO आनी आमचे ऑल कावन्सिलर आनी CP बसतलो थिंगा. सो हांव म्हणपाक पळयता की तुमी हे प्रोजेक्टाचे कितें करपाक पळयता. आमकां तुमी सांगा बाबा प्रोजेक्ट जावचो ना स्क्रॅप जातलो आनी आमी डंपिंग यार्ड करतले आनी वास्कून आनी एक घाण आसा पळय स्टिंकिंग वास आसा पळय फूल एंटायर सिटीन दितले. कांयच जाय तो प्रोजेक्ट फावंडेशन स्टोन घालता करता सगळें बीग शो करून उडयता फायनली कांयच ना. हे प्रायम लँड हार्ट ऑफ सिटी कांय वर्सां पयलीं ऑन पत्रकार दिन पर्रीकारान फावंडेशन स्टोन घातलो आनी एश्युरन्स दिल्लें की 1 वर्साची भितर आपूण येवन हें इनॉग्रेशन करतलो. आज 12 वर्सां जालीं कांयच ना. ओके कांय करनाका बट डोंट डंप द गार्बेज इन द हार्ट ऑफ द सिटी. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां कांय वेळान प्रणिता तुमच्या मुखार घेवन येतले इनसायड पॉलिटिक्स हे बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.